मोगाच्यानो आता आमी माणकां मतयां आयकुया. इस्कॉलांत आमी विज्ञान शिकतना आयझॅक न्यूटन ह्या विज्ञानीचें नांव आमी आयकलां. आयझॅक न्यूटन 18व्या-19व्या शेंकड्यांत जल्मल्लो एक फामाद विज्ञानी. तो आपले प्रयोगशाळेंत लॅबॉरेटरींत सोद वावर करतालो, रिसर्च. वरांचीं वरां तो थंय आसतालो आनी ताचे लागीं 2 माजरां आसलीं आनी तीं ताका भोव मोगाचीं. तो जेन्ना प्रयोगशाळेंत प्रयोग करतालो, दार बंद आसतालें, तीं माजरां दारा भायर रावन बोबो घालतालीं आनी हाका लागून आयझॅक न्यूटनाक प्रयोग करतना आडखळ जाताली. कित्याक प्रयोग सोडून थंय दार उक्तें करूंक गेल्यार हांगा आडखळ जाता, कित्याक तें सगळें निरीक्षण करूंक जाय न्ही, ऑब्जर्वेशन. पूण दार उक्तें करिना जाल्यार माजरां भायर बोबो घालतात आनी तीं ताच्या मोगाचीं माजरां. देखून ताणें चिंतलें आतां कितें तरी एक वाट सोदूंक जाय. मागीर ताणें एक दीस एका सुताराक, कार्पेंटर, ताका आपयलो आनी ताका म्हणलें, हे पळय, म्हजे लागीं 2 माजरां आसात आनी हांवें काम करतना तीं येवन भायर बोबो घालतात, म्हज्या कामाक आडखळ जाता. तूं म्हाका ह्या प्रयोगशाळेच्या दाराक 2 बुराक काडून दी. तेन्ना तो सुतार म्हणटा, सायबानो, 2 बुराक कित्याक? न्यूटन म्हणटा, 2 बुराक कित्याक? हांवें तुका सांगलें म्हज्या लागीं 2 माजरां आसात, एक व्हडलें माजर, एक धाकटें माजर. तेन्ना तो सुतार म्हणटा, वय सायबानो, तें म्हाका समजलें, पूण हे 2 बुराक कित्याक तें म्हाका समजूंक ना. समजूंक ना? तूं सुताराचें काम करताय आनी तुका समजूंक ना? पळय, म्हजे लागीं 2 माजरां आसात, एक व्हडलें माजर, एक धाकटें माजर. त्या व्हडल्या माजरा खातीर एक व्हडलो बुराक काड आनी धाकट्या माजरा खातीर एक धाकटो बुराक काड. तेन्ना तो सुतार अजापून म्हणटा, सायबानो, 2 बुराक कित्याक? परतान न्यूटन ताका म्हणटा, तूं म्हाका तेंच विचारताय 2 बुराक कित्याक? हांवें तुका सांगलें म्हजे लागीं 2 माजरां आसात, एक व्हडलें, एक धाकटें. सुतार म्हणटा, वय सायबानो, तें म्हाका समजलें, पूण 2 बुराक कित्याक? एक बुराक व्हडलो काडलो तो पावता, तांतल्यान व्हडल्या माजरी भितर येतलें, धाकट्या माजरी भितर येतलें, जाय तेन्ना भितर येतलीं, जाय तेन्ना ती भायर वतलीं न्ही. आयझॅक न्यूटन सारकोच थटाकलो आनी म्हणूंक लागलो, हांव विज्ञानी, म्हाका लोक विज्ञानी म्हणटा, पूण तुका असली जाणवाय म्हाका ना. आतां पळया, न्यूटन व्हडलो विज्ञानी, ताच्या विशयान तो जाणकार, पूण सुतार ताच्या विशयान जाणकार. ही सादी गजाल आयझॅक न्यूटनच्या तकलेंत वचूंक ना. तो फकत ते 2 माजरां विशीं चिंता, 2 माजरांक 2 बुराक जाय. आयझॅक न्यूटनाच्या जिवितांत जें कितें घडलें तें आमच्याय जिवितांत घडटा. आमकां दिसता आमी शिकल्या सकट आमकां कळटा. ना, आमकां भोव थोडें कळटा. आमी एका विशयांत आमकां थोड्यो गजाली कळटा जातीत, पूण उरल्या विशयांत ती जाणवाय आमकां ना. त्या त्या विशयांतल्या मनशाक तांकां समजता. आतां देखीक पळया, गोंयांत आमी हीं उतरां वापरता. पदेर म्हळ्यार जो कोण उंड्याचो वावर करता, उंडे बसता, आनी ते दुसरे तरेचे उंडे आसतात गोंयांत. एक म्हणटा ताका पांव, आनी एक आसा तो व्हडली दाट, ताका पोळी म्हणटात. आनी एक आसा कात्रो, ताका असो मदें असो एक कात्रो केल्लो आसा. मागीर
अनेक असा गुटली अशे गुंडायले गुटली मागीर कांकणांच्या शेपाची असे वेगवेगळ्या प्रकाराचे उंडे असतात. ते करतेल्यांक आमी म्हणटा पदेर. अनेक उतर आमी गोंयांत वापरता रेंदेर म्हळ्यार माडार चडोवन तांची सूर काडटात. नाल्ल काडटलो न्हय, नाल्ल काडटल्याक गोंयांत ताका पाडेली म्हणटात. नाल्ल तो पाडटा तो पाडेली. रेंदेर म्हळ्यार माडार चडोवन दिसाक 3 फावटी ताणें चडचें पडटा. माडार ती पोंय आसता ती बांदूंक जाय, ती इल्ली कापूंक जाय, थंय बुडकुलो दवरूंक जाय, ही एक कला. आतां पळया जो वावर वो रेंदेर करता तो पदेराच्यान जायना. कित्याक पदेर धरणीर आसता आनी रेंदेर आसता माडाचेर. आमच्यान जाता तो रेंदेराचो वावर करूं? आमच्यान जायना. कित्याक ती कला तो आपल्या बापाय ठावन ल्हानपणांतल्यान शिकला. माडार चडशी कांय सोंपी गजाल न्हय. आनी तातूंय माडार म्हळ्यार चडशें म्हळ्यार वयर चडोवन बसूंक जाय, वयर सारकें आनी परत्यान देवूंक जाय, जागृतकायेन देवूंक जाय. पडल्यार तूं जालो आनी गेलें, तुजें जिवीतच गेलें, मरून काबार तूं. आनी म्हणटाना आमकां आनी तशेंच रेंदेराक पदेराचें काम करूंक जायना. ते उंडे कशे तयार करचे, कितले भाजचे, कशें कितें म्हणटच तांचें क्षेत्र वेगळें, काम वेगळें. आतां शिकतच मागीर रेंदेराच्यान पदेराचें काम करूंक जाता आनी पदेरान रेंदेराचें काम करूंक जाता जाल्यार ती गजाल वेगळी. पूण आपापीस तें येना. दोगांयची आमकां गरज आसा. देखून आमी कोणाकूय सकयल्या नदरेंतल्यान पळोवं न्हय. सगळें हांव जाणा, हांव जाणारी म्हणून ना. आमकां पदेराची गरज आसा आनी आमकां रेंदेराची गरज आसा. आमकां शेतकाराची गरज आसा. जे पळय आमी शीत जेवता न्हय तें कोण पिकयता? आमी पिकयता. आमकां दिसता जाल्यार आमी पयशे दिल्यार आमकां आंगडींत वा हातूंत पसऱ्यांत तांदूळ मेळटा. पूण आंगडींत वा पसऱ्यांत तो तांदूळ खंय जावन येता? शेतकारान पिकयलो म्हणून तो येता न्हय. शेतकारान जर फाल्यां शेतांतलें काम करूंक ना मागीर कितले दुडू आमचे कडेन आसूं, कितलेंय शिकप आसूं, कितली जाणवाय आसूं, कित्याक उपकारतली? पोटाक भूक लागताच मागीर जेवण जाय. म्हणटच शेतकार तितलोच म्हत्वाचो. आमचे आतांच्या काळार एक चुकीचें चिंतप आयलां. हाताचें काम करतले मनीस सादे आनी हांव भितर बसून कंप्युटर काम करतां, हांव टेक्निशियन, हांव IT, हांव दोतोर, हांव वकील, अशें कितें. आतां पळया सगळे जर तर कुजनेर म्हळ्यार रांदतले, रांदपी जर जाले, हांव म्हणटा तांणी रांदलें जेवचें कोणें म्हण आमकां कुजनेर जाय. सगळे जर तर दोतोर, ताका तुमी हांगा दाक्तेर म्हणटात, जर जाले मागीर कुजनेराचें काम कोणें करचें? आनी सकट जर दोतोर जाले मागीर तांणी वखदां दिवचीं कोणाक? दोतोराकच वखदां दिवचीं पडलीं, दोतोरान आनी एका दोतोराक सूय तोपची पडली न्हय. आनी सगळे जर तर वकील जाले मागीर कुजनांतलें काम कोणें करचें? शेतांतलें काम कोणें करचें? आनी सगळे जर तर शिकोवपी जाले, मास्तर जाले वा टिचरी जाल्यो, मागीर तांणी कोणाक शिकोवचें? म्हणटच हर एक वावर आसा पळया तो म्हत्वाचो आनी वावर करतल्यांक आमी बान दिवंक जाय. खंयचोय वावर करतल्यांक आमी सकयल्या नदरेंतल्यान पळोवं न्हय. आतां पळया रस्ते नितळ करची मनशां आसात, झाडटां नितळ न्हय, तांणी ते नितळ दवरले म्हणून आमचे नितळ उरता न्हय. ती जर आतां वचून 4-5 दीस तर स्ट्रायक करून दीत पळया, मागीर पळया कोण कचरो व्हरतलो? आमी व्हरता थंय, पूण व्हरचो कोणें मागीर? म्हळ्यार तांची आमकां गरज आसा. कितली आमकां गरज एका दोतोराची आसा, एका वकिलाची आसा, इलेक्ट्रिशियनाची आसा, प्लंबराची आसा, सुताराची आसा, सगळ्यांची आमकां गरज आसा. आनी हे सगळे कामगार आमचे इश्ट अशें आमी चिंतूंक जाय. कोणाक आमी इश्ट म्हणटा? ज्या मनशा कडेन म्हाका उलोवंक बरें लागता, तो मनीस म्हज्या गरजे आकांताक पावता,
म्हाका समजून घेता, तो म्हजो इश्ट, ती म्हजी इश्टीण न्हय, तर हे सगळे कामगार आसात पळय ते आमचे इश्ट, आमच्यो त्यो इश्टिणी. हांव इश्टां म्हणटा उतर. इश्टां म्हणल्यार तातूंत दादले आयले आनी स्त्रियो आयल्यो. म्हणटना आमचे चुकीचें चिंतप आसा पळय तें आमी बदलून घेवंक जाय. म्हाका व्हडल्यो डिग्री आसा म्हणून, डिग्री आतां डिग्रीक कितें मोल आसा? आतां चिंत, म्हाका व्हडली डिग्री आसा जायत, पूण म्हाका एक थंय एक आमचो कितें म्हणया एक बल्ब चलना वा कितें चलना तें म्हाका करूंक कळना, तो स्विच चलना तो घालूंक म्हाका कळटा, हांवें मागीर इलेक्ट्रिशियनाक आपोवंक जाय. वय मू आतां आमी मोबायल वापरता, तो मोबायल कितें पाड जाल्यार आमकां रिपेर करूंक कळटा? कितल्या जाणांक कळटा आमच्या मदल्या? तो आमी कोण ते मोबायल पळय रिपेर करता, सर्वीस सेंटर थंय व्हरूंक जाय मू, थंय करचें पडटा. आमी घरांत सुरयो न्ही वापरता, मागीर ताची धार वता, ती धार काडटल्या कडेन व्हरूंक जाय मू. आमकां धार काडूंक येता सुरयेक? कोयतेक तरी धार आमी त्या फातराचेर घासून काडटा, सुरयेक तशी धार काडूंक जाता ना. म्हणजे हर एक वावर करतल्या मनशाचें म्हत्व आसा, ताका आमी मान दिवंक शिकूंक जाय. आमीच व्हडली, तुमी धाकटी, आमी बरी, तुमी खोटी, असल्या चुकीच्या चिंतपांत आमी जिवोवचें न्हय. पण न्यूटन येदो व्हडलो विज्ञानी, पूण त्या एका साद्या भोव उणें शिकप आसल्या सुदारा कडल्यान ताका जाणवाय मेळ्ळी. ती जाणवाय न्यूटना कडेन नासली. व्हडल्या माजराक व्हडलो बुराक, धाकट्या माजराक धाकटो बुराक ह्याच चिंतपान न्यूटन नासलो. सुतारान ताका म्हणलें ना, गरज ना, एकाच बुराकान तुजें काम जाता. आनी तेन्ना न्यूटनाक जाणवाय मेळ्ळी. तर आमी सदां उक्त्या मनाची जावया. दुसऱ्यांतल्यान आमकां शिकचें जायतें 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 आसा, तांचें काम पळोवन आमी शिकूंक जाता. आतां पळया, तो कुंभार आसता न्ही, तो बसून मडक्यो करता आनी आमकां दिसता भोव सोंपें आसा. तो अशें तें व्हील गुंडयता. आतां तें गुंडोवची गरज ना, आतां तो इलेक्ट्रिकाचेर तें चाक गुंता, ताचेर माती दवरता आनी हातान अशें करता आनी मागीर दुसरें आयदनां करता. आमी करूंक वचया, आमी केल्यार तें जावन तेन्ना माती कोसळूनच पडटा. कित्याक आमकां ती कला कळीत ना. तो बेश्टे हात धरिना, तें कितलें धरूंक जाय, ताचेर कितलो प्रेशर घालूंक जाय, खंय दामूंक जाय, खंय उणें, तें सगळें ताका त्या अणभवान कळीत आसा. तें पळयलें तितलें सोंपें ना. तशेंच जर आमी शिंवचें एका मिशिनार बसून शिंवंक वचुया आनी पळया मागीर कितें जाता तें. सारकें ना जाल्यार ती सुवी म्हज्या हाताकच तोपता थंय, ना जाल्यार सुवी मोडून वता. तें हर एक काम त्या त्या मनशांनी करूंक जाय, वा आमकां जर करूंक जाय तें आमी शिकचें पडटा. आपशेंच तें येना. आमी जल्मातनाच ह्यो सगळ्यो गजाली शिकून येवंक ना, आमी शिकचें पडटा. देखून दुसरें काम दुसरे मनशां करतात, देखून आमचें जिवीत बरें चलता. आतां सक्कड काम आमच्यानच करूंक जाता. म्हज्यान शेतकाराचें काम करूंक जाता, म्हज्यान पदराचें काम करूंक जाता, म्हज्यान शिंवप्याचें काम करूंक जाता, म्हज्यान रांदचें काम करूंक जाता, म्हज्यान हाचें वकिलाचें काम करूंक जाता. अशें जाता वय ना. थोडीं कामां आमच्यान करूंक जातात आनी आमी करूंक जाय. उरलीं कामां करूंक आमकां उरले मनीस जाय. म्हणल्यार हे विविध कामां करपी मनशां आमचे हात, आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे पांय अशें आमी म्हणूंक येता. म्हणटना सट्टांची आमकां गरज आसा. देखून सट्टां कडेन आमी मानान गौरव दिवन जिवंक आसा. तर आमी असलीं दुसऱ्यांक मान दिवची, दुसऱ्यांक गौरव दिवची आनी दुसऱ्यांक समजून घेवची, तांच्या वावराक मान दिवची, असलीं विशाल मनाची, उक्त्या मनाची मनशां जावुया. माणका मोत्यां पळयतल्या तुमकां देव बरें करूं. आमचो तुमचो मोग सदां उरों दी, वाडत वचूं दी म्हूण आशेतां. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.